गोंयान खंयच्याय मतदारसंघात जर बाय इलेक्शन जालें जाल्यार आपलो उमेदवार उबो करपाक एमजीपी सगळ्यान मुखार आसतली अशें एमजीपी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयला। स्वार्थ सोडूंक ना जाल्यार हे सरकार टिकप कठीण जातलें। एमजीपीन गोंयभर आपलें काम चालू केलां। वेगवेगळ्या जाग्यांनी नवी ऑफिसां ओपन केल्यात म्हूण तो मुखार उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान कॅन्सिल रॉड्रिक्स। खंयी बाय इलेक्शन जाल्यार एमजी ही पयली आसतली थंय उबे आपलो उमेदवार दवरपाक। हें सामकें, कारण एमजीची वोट बँक ही सगळे कडेन आहा आनी आमकां कळटा की बाबा कितली बँक आमकां कितले पर्यंत लोकांचो सपोर्ट आहा हें कळपा खातीर एमजीचो उमेदवार आसतलो। आनी कुंभरजुंय तुमच्या खूब वोटर आसा? खूब आसा, भरपूर आसा। आघाडी सरकार कोएलिशन गव्हर्मेंट आनी लोकांक स्थिरता दिवपा खातीर लोकांक तर सरकार स्थिर दितले आसत जाल्यार हे वादाचे विशय कडेन दवरूं जाय आनी प्रत्येकान समजूं जाय की आज आमी सरकारांत आसा, आमकां लोकांनी निवडून हाडल्या आनी आमकां सरकार घडोवपाक दिलां, त्या खातीर आमी स्थिर सरकार दिवन लोकांची कामां करप गरजेचें आसा। स्वार्था खातीर प्रत्येक जाण झगडलो जाल्यार हे सरकार फुडें टिकप शक्य ना। तुमी म्हणटाय अशें? हय, स्वार्था खातीर तर प्रत्येक जाण झगडलो आसत जाल्यार हे सरकार टिकप खूब कठीण आसा। त्या खातीर सगळ्यांनी सामंजस्य प्रमाण हेतूंत रावन हें सरकार चलोवपाक जाय।